जेसू एका आरकाराक बरो करता. मार्कू प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसमोर 2 बोड 1-8. थोड्या दिसांनी जेसू नव्यान कापेरनावांत आयलो तेन्ना तो गोरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर पर्यंत ताका जागो नासलो. त्या लोकांक तो उपदेश दिता आसतना 4 जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोरचें घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेसू आसलो त्या जाग्या वयलो पाटोस तांणी उक्तो केलो आनी अशी वाट करून आड पडलोल्या आरकारा सयत ताचें आंतरून देंवयलें. तांचो बावाट पळोवन जेसून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजीं पातकां भोगसुलीं. तेन्ना थंय बसून आसलोले कांय धर्मशास्त्री आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. देवा एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच वळखून जेसू तांकां अशी जाप दिली, असलीं चिंतनां तुमच्या मनांत कित्याक घडयतात तुमी? ह्या दोनांतलें खंयचें आरकाराक म्हणूंक अदीक सोंपें? तुजीं पातकां भोगसुलीं अशें म्हणूंक वो तुजें आंतरून उखल आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगुवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें आंतरून उखल आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें आंतरून उखलून सगलो उजीर थंयच भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक वाखाणून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.